कार्यकर्ता कोर कमिटी मेंबर हालदोना ब्लॉक बीजेपी मंडल थिंगाचो तो एक अक्यूज्ड आसा तो पळोवन आसा आनी पेपराचेर नाव येयले ते तुलसीदास शेटये म्हूण तो मोड्याचो एकलो बीजेपीचो कार्यकर्ता तेणे व्हिडिओ काडलेलो सांगपाक गॉडफादर आसात आनी एक एडवोकेट आसा म्हणून हांवें चौकशी केली कोण तो म्हाका कळ्ळें पण म्हाका जाय आसलेलें कॉन्क्रीट प्रूफ एडवोकेट अरेस्ट केलो आनी तो आज सद्या भितर आसा तेजोच चेडो तो आनी हो तुलसी म्हणटात ताका तो आतां हार्डली 15 दीस पयले बीजेपी मेळाव्यान सेकंड रो बसून आशिल्लो आनी थिंगा म्हाका दिसता तेगे पाकट फुटले आनी ते पाकट फुटले देखून तेका दिसले आतां म्हाका सीएमाचो पावर आसा आनी गुंडागरी करपाक जातात. My question is the BJP a den of criminals? आत पळय तूं इतले मारपाक बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणटात बायले मारूं वयतात प्रेग्नंट बायलेकू केसलो रायट आहा तुमकां हांवें सांगलोलें की इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो हांव खुश नाशिल्लो हांव डिवायस स्पीक रिजन्स म्हगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसा तो बाबलो परब म्हूण PSI तेका काडपाचो तेन्ना अंजूनचो PI आशिल्लो तेका चार्ज आशिल्लो आतां म्हापशेचो PI रिज्यूम जाला निखिल आनी तेकाय सांगला तेणें सांगला ते रावतात म्हूण कोण सिनियर PSI येवपाक पूण इन्व्हेस्टिगेशन इन माय व्यू हांवें बोवाड कोत्री हांवें आवाज काडले तेन्ना 3 जाणां अरेस्ट केले सेम डे फुडें कितें जालां कांय जालें ना कित्याक कांय जालें ना आमच्या लोकांक दुबाव आसा हे लोक आतां बीजेपीचे जाल्यार तेगे गॉडफादर कोण बोवाड कोत्तालो तो बीजेपीचो कार्यकर्ता गॉडफादर आनी गॉडफादर बायसोन दी फुडें येदी आनी लोकांक सांग दी कित्याक तो लिपोवन आसा तो हे ते बीजेपीचे नाव यूज करून मिसयूज करून हे प्रोटेक्शन घेतात. तूं चिंत हेसले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीन आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करपा आसात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचे बावाट पुलिसाचे वयता लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता आनी पळय तुमी काल हांवें आयकला अमन शिरोडकर म्हूण आसा विवेक शिरोडकराचो भाव तो पुलीस स्टेशनार गेल्लो काल आनी म्हाका सांगला तो गेलो तेन्ना तेका तेणें पळयला हो PSI बाबलो परब आनी एक्यूज बरे हॅपीली बसून आहात गजाली करतात तो सांगपाक लागलो तो इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हण आनी कोणाक घेवन आशिल्लो तो थिंगा तेणें म्हणलें ते आशिल्ले तेश कोन्न ते पिकनिका येयले अशें करून गजाली चालू आशिल्ली ते फॅमिली शिरोडकर फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले कनेक्शन म्हणले कसे सोयरी आसतले कनेक्शन आनी आमी डिमांड करतात SP कोळे की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले कोणाचे फोन आयले तेका आनी हेजेर कोटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो तेका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका म्हणून आतां
हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां, बीजेपी आता लॉ अँड ऑर्डर हुंय जाले जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आता बीजेपी कित्याक थंड आसा? एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करपाक. आतां ते ओगे कितें आसात? 2 दीस जाले, तिसरो दीस आयज ते कितें ओगे आसात. तुगे मनीस भितर आसा जाल्यार हो तुमी स्टोरी चेंज करूंक सोदतात. भितरल्यान एक बायल आसा थिंगा, प्रेग्नंट बायल, तुजे रिस्पॉन्स कितें? हांवें परत आयज PI को उलयला, हांवें विचारला कितें जाला. नो, वी आर ट्रायिंग टू ट्रेस द एक्युज्ड. कित्याक ते कित्याक डिले? आतां ते नाच करूंक सोदतात आनी मागीर टोन डावन करूंक सोदतात. आमचे लोक सोडचनात आनी आमी सोडचनात. कित्याक असले कितें केले जाल्यार तूं चिंत, फूल गोंय अफेक्ट जातले आनी असले दादागिरी आनी गुंडागिरी फ्लरिश जातली. ते प्रोटेक्टर म्हूण आसताले, गोवा प्रोटेक्टर म्हूण तूं आयकलोले, आतां ते गेले ते सायडीन. हावण्या तांकां लिसांव दितात जाल्यार, शिक्षण दितात जाल्यार तांकां. आनी हे सगळे आतां सगळे भायर सरतात. सगळे आमगे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे बॉल चलताले. हेच येतात नांव पिड्ड्यार करपाक. आनी असले लोक आसात तेन्ना गोंयांत नॉर्मली हांव म्हणटा हे झगडी करपाक आमचे न्ही म्हणलो, म्हण आमचे आसात जाल्यार रोखडे तुमी पळोवपा जाय तेजे बॅकग्रावंड आनी तेंचे एफिलिएशन. कित्याक लोकांक दिसता आनी लोक चिंता की आमकां आसा पावर म्हण. सेकंड रो बसून आहात तेन्ना ते रोखडे पावराचे दाखयतात. हांव तुमकां फोटो धाडटलो, फोटो दिता, सर्क्युलेट करतलो, दाखोवपाक मेळावान सेकंड रोन बसून आहात म्हण. होच तो तुलसी. आमदारान जो विषय काढला, दिसता हे जे सरकार गोंयान गेल्ली 13 वर्सां जे आसा, म्हाका दिसता हांचो आतां बारसो करपाचो टायम आयिल्लो आसा. तांणी आपलें आतां नांव चेंज करून भारतीय गुंडा पार्टी करचें पडटलें. कित्याक ह्या बीजेपीच्या राज्यान आमी पळयलें की ह्या राज्यांतल्यो महिला सेफ ना. जेन्ना बीजेपीचे सरकार ह्या राज्यान आयला तेन्ना रेप वाडल्या, मर्डर्स वाडल्या, बायलांचेर अत्याचार वाडला. आमी पळयलें की महिला जेन्ना जात्रेक वचून दिवाळेक जेन्ना घरा वता थंय ताचेर अटॅक जाता. सिद्धी नायकाची केस आजून रिजॉल्व जायना. जे गँग रेप जाल्ले त्या केसीचेर आजुनी निकाल येना, जे साऊथ गोवाक जाल्ली ती. सो आमी पळयता एवरी डे महिलांचेर अत्याचार हो वाडत आसा. दोतोरान उल्लेख केलो की प्रधानमंत्री फक्त व्हडली व्हडली घोशणा दिता की बेटी पढाओ बेटी बचाओ म्हणून, पूण हांगा खुद भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी जे त्या मतदारसंघान जे प्रॉमिनंट पोस्ट घेऊन बसल्यात हेच गुंडागिरी करतात. बस्तोराचे आम्ही इन्सिडंट पळयले जातून भारतीय जनता पार्टीचो खुद पदाधिकारी इज इन्वॉल्व इन अटॅकिंग दॅट वुमन. सो आमचो प्रश्न ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाकडे आसा की कितें एक्शन तुम्ही घेतले. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आज कित्याक उगी आसा, कित्याक ताजेर कारवाई जावन ताका अरेस्ट जायना. म्हाका दिसता ह्या भारतीय गुंडा पार्टीच्या राज्यान गोंयाचो जो लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलॅप्स जाल्लो आसा. तांणी उल्लेख केला तशें वी डिमांड की जे ते मागीर तांचे ऑफिस बेरर आसूं नाल्यार कोणूय आसूं, एक महिलेचेर अत्याचार करप, तिका अटॅक करप हाज्या पेक्षा व्हडलो क्रायम म्हाका दिसता आनी कांय ना. First demand is that the IO must be immediately replaced or we are wasting time. I believe that he is giving information and he is slowing down the investigation. And we have every apprehension that he will try to distort the actual investigation. That's why we have even asked that get his CDR details so we will know about it. Main accused is not true. See, he is the one who is named as the main accused, who is fleeing away.
आनीक एक सांगता तुमकां, हांवें आयकलां की हे सगळे घरा आशिल्ले अक्युज्ड, नेक्स्ट डे घर बंद करून सगळे पळून गेले, लॉक करून, आनी आतां नात ते. So how could it have happened? Unless someone from inside knew. पयले दिसा गायले unknown persons, but my information, the names of persons were given with photographs also. So why this kind of investigation? ना 15 to 20 म्हणटा. police officers been involved in. सो कितें जाता, एक टेस्टर म्हूण बेश्टे 3 जाणां अरेस्ट केला थंड करपा म्हूण अशें करून गेला. दिस इज माय सस्पिशन. मागीर सगळे बंद जातले. Of recently, groups are coming with knives, big swords, rods, and all. Do you think these groups should be tamed by the local police to identify who are these groups and all? See, the police know who are involved. The police know the criminals. Police also know antecedents of these people. There are also youth who are so frustrated because they are not getting jobs. Please look at this. They study and then they indulge in all this kind of activity. I put the blame at the door of the government for failing the people and failing the youth. Because if they had reached, they would have been gainfully employed, and who being employed would dare go and do this unless you come from a background of a gunda. I am told in this case also 2 police asat. At the police recruit kitko zale, either by political influence, being unfit, but by political influence, or poishe diun. I cannot see any third other way. And to get what you are from inside comes out one day, and that has come out. If you are a gunda, you will become a gunda. तुमच्या माहितीप्रमाणे एक्झॅक्ट इश्यू किती असू शकतो? See, they say that there was some altercation about some parking in the afternoon time. Itloch. And it is not disputed. आता तूं पळय, हें दनपारां जाला, तूं राती वयता ते शॉपान तेंचे तेंगे गाडो आसात थिंग मारपाक. आय कॅन अंडरस्टँड, हिंग 2 तापडे दिले, काबार जाले सगळी. थिंग कितें गाडी मारले, काबार जाले. That means this was pre-planned. It happened with 1 to 1, and you come with 15 to 20 means you are planning it.